नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। प्रादेशीक आराखड्याक हरकतींनी साश्टी टॉप। सगळेकडच्यान 6000 हरकती, साश्टींतल्यान 1200, बार्देशांतल्यान 1000 भर, मुरगांव सुमार 1600। आरएसएसाचो भारतीय भाषा मंचाक तेंको ना, आसात ते वैयक्तीक पावंड्यार। विधेयक हाडटा म्हणून फोर्साक उतर दिवप ही आमदारांची चूक, विनय उलयलो हेडोनात। पणजे महापालिकेची वेंचणूक बीजेपी दिल्ली भशेन खातली। बाबुशान केले 21 उमेदवार जाहीर। वादग्रस्त उदय मडकयकार, दया कारापुरकार, करी शेट्टी परत पॅनलांत। भलायकी खातें लायता सब स्टँडर्ड वखदांचो विलो। प्रुडंटाचे एक्सपोजे उपरांत मान्य, अधिकारी म्हणटात वखदां खंय पुरतात। पर्यावरण ना करून हेली टुरिझम नाका, प्रकल्प गांवां परस शारांनी व्हरात। हेली टुरिझमा आड आग्वादच्या लोकांची कोर्टांत वचपाची तयारी। खबरो विस्तारान। साश्टी तालुको प्रादेशीक आराखड्याक हरकतींनी टॉप। प्रादेशीक आराखड्याचेर आयिल्ल्या सुमार 6000 हरकतींतल्यान फकत साश्टींतल्यान आयिल्ल्यो 1200। त्या उपरांत नंबर लागता तो 1000 भर हरकती घेवपी बार्देजाचो। सगळ्यांत कमी 114 हरकती मुरगांव तालुक्यांतल्यो। ह्या सगळ्या हरकतींची विस्कटावणी चल्ल्या। त्या उपरांतच कोणे जमनीचें कसलें रुपांतर मागलां तें स्पश्ट जातलें। पळयात रिपोर्ट। प्रादेशीक आराखड्याचेर सुमार 9086 हरकती आयल्यात। फाटले फावट उक्तो केल्लो तेन्ना 3000 आयिल्ल्यो। आता डिसेंबर जानेरांत 1.5 म्हयनो प्रादेशीक आराखडो हरकती खातीर उक्तो दवरल्या उपरांत लोकांकडच्यान 5940 हरकती आयिल्ल्यो। सगळ्यांत चड हरकती साश्टींतल्यान, सगळ्यांत कमी मुरगांव तालुक्यांतल्यान आयल्यात। त्या हरकतींची तालुक्या प्रमाण वांटणी पळयात। साश्टी तालुको हरकती 1255, बार्देस 1076, फोंडे 782, पेडणे 545, तिसवाडी 534, दिवचल 406, केपें 395, काणकोणा 302, सांगे 221, धारबांदोडा 177, सत्तरी 133 आणि मुरगांव 114। ह्या हरकतीचें क्लासिफिकेशन करप चालू आसा। फुडल्या सप्तकांत हरकतीचें चित्र स्पश्ट जातलें। कोणे कितली सेटलमेंट कमर्शियल मागल्या, कोणे इको झोनात सेटलमेंट मागलां तें सप्तका भितर स्पश्ट जातलें। ह्या पयलीं 2011 वट्ट 3146 सुचोवण्यो आनी हरकती आयिल्ल्यो। त्यो ह्या हरकतीं बरोबर जोडटले। त्या वेळार आयिल्ल्या हरकतींनी आयिल्ल्यो मागण्यो अश्यो। इको 1 झोनात नवे सेटलमेंट मागपी 546 सुचोवण्यो म्हणजे वट्ट 17.36% सुचोवण्यो आयिल्ल्यो। नॉन इको 1 झोनात सेटलमेंट मागपी 577 म्हणजे 18.34% सुचोवण्यो। इको 1 झोनात पयलीं आशिल्लो सेटलमेंट मागपी 298 म्हणजे 9.47% सुचोवण्यो आयिल्ल्यो। नॉन इको 1 पयलीं आशिल्लो सेटलमेंट मागपी 74 म्हणजे 2.35% सुचोवण्यो। म्हणजे सेटलमेंट मागपी वट्ट 1495 अर्ज आयिल्ले आसात। अर्दे अर्ज सेटलमेंट मागपाक। आतां आयिल्ल्या 5940 हरकतींनी कितल्यो मागण्यो सेटलमेंट आसा आनी कितल्यो पर्यावरणाच्या मोगान आयल्यात त्यो टीसीपीचे चाचणेचें काम सोंपल्या उपरांतूच कळपाचें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चेतन गांवस। आरएसएसाचो भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक तेंको ना। आंदोलनात देंवल्यात ते वैयक्तीक पावंड्यार म्हूण बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार उलयला। डायसेसनाच्या मुळाव्या शाळांक अनुदान चालू दवरूंक विधेयक अधिवेशनात हाडपाचें उतर आमदारांनी दिवप ही चूक, तांकां तो अधिकारच ना अशें विनय म्हणटा। विधेयक हाडप काय ना तें सरकार थारायतलो। मगो बरोबर युती उरतली म्हणून तो प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयलो। आरएसएसाचे मुखेल फुडारी भाषा सुरक्षा मंचाच्या माचयेर वचून सरकाराचेर जाहीर टिका करतात। इट पुट्स बीजेपी इन अ लिटल टाइट स्पॉट। आरएसएस असल्या हितूर केन्नाच पडना। आरोप करतात आरएसएसाची भूमिका नासतली, वैयक्तीक कोणाचे प्रत्येकाची एक स्टेटमेंट आसता। हे संघ म्हणून केन्नाय करिनात।
गजाल क्लियरली भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक सांगतात ती म्हळ्यार तुमची मागणी आम्ही खंयच्याच परिस्थिती भितर मान्य करपाक शकना आणि तुम्ही फोर्साक सांगतात की तुमची जी मागणी आसा ती जी मागणी कितें करपाचे हाजेर विचार करया बट देर इज नो कमिटमेंट. आमी म्हटलां की नवीन स्कुलाक इंग्लीश मिडियम हितूर परमिशन दिवचें ना हेजेर आमी ठाम आसा. पूण तो कायदो करतलो हाजी तुम्ही कमिटमेंट दिनात. न्ही ते कितें आसा ते एक सरकार म्हणून पक्ष वांगडा बसून ठरयतले हेजेर. तुमचे जेन्ना आमदार आझाद मैदानाचेर गेले आनी ताणें सामकें सई बी मारून तें निवेदन दिलें ताणी पक्षाक किंवा तुमकां विश्वासाक घेतिल्ले ऑर यू आर कन्सिडरिंग इट एज इंडिविज्युअल एक्ट ऑफ युअर MLAs? खरें म्हणजे ते इंडिविज्युअल गेल्ले पक्षाक कोणी सांगूं नाशिल्लें आनी आमदार तशे रिटर्न दिवंक शकना आमी बील हाडटले म्हणून कारण तें हाडटलो जाल्यार तें एसेंब्लीन हाडपाक जाय. तुम्ही एक गजाल सांगतात की तुमचे ज्या आमदारांनी वचून ते केलें इट वॉज रॉंग, तांकां तो अधिकारच ना करपाचो. न्ही हावजाची गोश्टी भायर सांगपाचो कोणाकूच अधिकार ना खंयचे आमदार असो आणि ना पक्षाचेर ना सरकाराचेर ती आमदारांनी थंय मारिल्ली सय बांदील आसा. ना आमचेर बांदील ना कारण ती वैयक्तीक पक्षान तांकां सांगूं ना थंय वच म्हणून. तुम्ही युती कडेन कशें पळयतात? तुमची तयारी कशी चल्ल्या? तुम्ही युती गृहीत धरून तयारी चल्ल्या काय युती सोडून तयारी चल्ल्या? आमची युती गृहीत धरूनच तयारी चल्ल्या. युती तुटपाची तुमकां शक्यता दिसना. पणजे महापालिकेच्या वेंचणुकेक बाबुशान पयलें लिस्ट काढलें. 21 उमेदवार जाहीर केल्यात. आदले नगरसेवक दया कारापुरकार, उदय मडकयकार, करी शेट्टी हे वादग्रस्त आदले नगरसेवक बाबुशाचे उमेदवार. उरिल्लें लिस्ट रोखडेंच काडटलो म्हणून बाबूश उलयला. तो खंय 27 सीट काडटा. विधानसभेक ताणें UGDPचें काम सुरू केलां. एक वेळ खंय तो पणजे उबो रावंक शकता. स्मार्ट सिटीचे परीक्षेंत फेल म्हणून ताणें BJPक तोमणोय मारलो. बाबुशाच्या पॅनलाक दया कारापुरकार, उदय मडकयकार स्वता उबो रावतात. नागेश करीशेट्टीची घरकान रावतली. सीट बायलाक राखीव जाल्ल्यान यतीन पारेखाची घरकान आनी कबीर पिंटो मखिजाची भयणेक उबे करतात. टोनी फर्नांडीस आनी कॅरोलिना पोच्या जाग्यार नवे उमेदवार आयल्यात. BJPचे नगरसेवक श्वेता लोटलेकाराचे घोवाक आपले पॅनलान ओडून बाबुशान त्याच वॉर्डान तिकेट दिल्या. बाबुशाचे पॅनलाचे उमेदवार असे आसात: वॉर्ड नंबर 1 कांता शिरोडकार, वॉर्ड नंबर 2 नजारेत काब्राल, वॉर्ड नंबर 3 मार्गारिटा कुएलो फर्नांडीस, वॉर्ड नंबर 4 दयानंद कारापुरकार, वॉर्ड नंबर 5 बेंटो लॉरेना, वॉर्ड नंबर 6 शुभदा शिरगांवकार, वॉर्ड नंबर 7 राहुल लोटलीकार, वॉर्ड नंबर 8 रेश्मा करीशेट्टी, वॉर्ड नंबर 11 सोराया पिंटो मखिजा, वॉर्ड नंबर 13 दिनेश साळगांवकार, वॉर्ड नंबर 14 लता यतीन पारेख, वॉर्ड नंबर 16 हरेश कुंकळेकार, वॉर्ड 17 पास्कोला मास्करेनस, वॉर्ड 18 उदय मडकयकार, 19 मिलिंद शिरोडकार, 20 संध्या बांदोडकार पाटील, 21 हिनेश कुबल, वॉर्ड 26 लॉरेन डायस इ फुर्ताद, वॉर्ड 28 विठ्ठल चोपडेकार, वॉर्ड 29 वंदना नायक आमोणकार आणि वॉर्ड 30 विविना नासनोडकार. बाबूश मोन्सरातान 21 उमेदवार जाहीर केल्यात. सुरेंद्र फुर्ताद आणि त्याच्या घरकान्नीच्या वॉर्डान उमेदवार घाल्लो ना. तो सुरेंद्राच्या जापेची वाट पळयता. पॅनलाचो जाहीरनामो खंय वेंचणुकेच्या 2 दिसां पयलीं येतलो. बाबुशा खातीर CCP सेमीफायनल. विधानसभा वेंचणुकेन तो पणजे उबो रावता म्हूण उलोवन दाखयता. फाटल्या महापालिका वेंचणुकेतूय तो हेच उलयल्लो. बाबुशान UGDPक जिती करपाक वावर सुरू केला. पक्षाच्या चिन्हाक ताणें वेंचणूक आयोगा कडेन अर्ज केला. I am confident, telling you, to win 27 seats. The same thing what Mr. Arvind Kejriwal has done in Delhi, BJP will face that in Punjab. Okay, and तीन खंयचे जे तुमकां No, मी हांव कोणाक सांगता 30 मा जायत म्हणजे let us give some scope, no. You must not be too confident also. Let us give them some this here. When they put it for the smart city, they said that we will win on the first round itself. So it is now they failed on the first round. It is like when you are answering a board exam. The first attempt you fail. Second you are waiting for etiquette whether I'll get a chance. So this is the etiquette chance. That you are not sure whether you're going to pass or you're going to fail. So you have failed. This is my semi-final. Yeah. So who knows? And tomorrow I may be the candidate for Panjim constituency. I want to form that UGDP party. I am in the process of forming that. But all that thing has got to wait till my municipal election.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. माकडताप आयिल्ली आनीक एक बायल 70th मावशें सोंपली. सकरू उर्फ जानकी गांवकार 70 वर्सांची. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तिका माकडतापाक लागून शुक्रारा वाळपय हॉस्पिटलांत घाल्ली. ते शिवाय तिका खंय डायबिटीज आनी काळजाचें दुयेंस आशिल्लें. ती काळजाच्या आताकान गेली म्हूण दोतोर सांगतात. जानेरात माकडतापान मावशेचे एके बायलेचो जीव गेल्लो. भलायकी खात्याच्या वाशिना आनी जागृताय मोहिमेक लोक जाय तसो प्रतिसाद दिना. घेवया एक विराम.